ह्याच दिसांनी जे श्रावण महिनो जो आसता त्या दिसांनी हो सप्ताक आमी सुरू जाता आणि हिंदू धर्माचो जो पंचम कार्यक्रम जो आसता हिंदू धर्माचो ह्या हाच्यान सुरू जाता म्हणजे सप्ताक जेन्ना सुरू जाता तेन्ना हिंदू धर्माचो कार्यक्रम हो सुरू जाता। आता 18 तारखेक सप्ताक आणि त्याच्या नंतर जे काही कार्यक्रम आमचे सुरू जातले 18 तारखेच्या पहिली म्हणजे आदल्या दिसा नागपंचमी दिसा जो कार्यक्रम जो सुरू जातलो तो म्हणजे आमचे शुद्धीकरण सगळें देवळाचें शुद्धीकरण मागीर जे श्रीफळ दवरपाचें ते 18 तारखेक दवरतले आमी 18 तारखेक श्रीफळ दवरतले त्या आदल्या दिसा जे महारुद्र आसता त्याच्या महारुद्रा नंतर हे सुरू जाता सप्ताक आणि 18 तारखेक हे श्रीफळ दवरून त्याच्या नंतर आमचो सप्ताकाची म्हणटा ती सुरवात जाता आणि सप्तकाच्या निमित्तान म्हणजे वर्ष पद्धती प्रमाणे आमी सगळे असे कार्यक्रम घडोवन हाडटा की ह्या वर्सा आमी बरे बरे कार्यक्रम घडोवन हाडले। ह्या वर्सा उत्सव समितीन बरे बरे कार्यक्रम म्हणजे नवे कार्यक्रम आमकां नवे नवे गायक प्रत्येक जे पारवाले आसा तेंचे कडसून नवे नवे कार्यक्रम ह्या वर्सा सगळ्यांक पळोवंक मेळटले। ह्या वर्सा देवळाची सुद्दां आमची सेंट्रल कमिटी तर्फे एक सुंदरशे सुशोभीत अशें नोंदणी केल्लें आसा। खरेंच एक उमेदीची गोष्ट संपूर्ण गोंयकारांक सांगूंक सोदता की मुद्दम तुम्ही येवन हे देवळाची सुशोभीकरण जी केल्ली आसा पळयात। ह्या वर्सा आमी नवो कार्यक्रम करपाचो ठरयला। ह्या वर्सात आनी एक म्हणजे मुद्दम ह्या वर्सा जे जाणटे लोक आसतले तेंच्या खातीर स्पेशली आमी एक स्पेशल लायन करून संपूर्ण लायन दोन्ही लायन बंद करून आमी ते जाणटे मनीस जे आसतले किंवा महिला किंवा बायलां जी आसतली तेंच्या खातीर स्पेशली आमी दोन्ही लायनी बंद करून भितर सोडले जातले। लोकांनी कोणेच गर्दी करची न्हू, सगळ्यांनी बरे भशेन दर्शन देवाचे घेवचे। सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता की सगळ्या जाणांनी सप्तकाक येवचे आणि बरे भशेन सुंदर अशें दर्शन तुम्ही घेवचे। व्हडलो कार्यक्रम जो आसतलो तो कसो तुमचो कार्यक्रम आसतलो तो हांव प्रकाश गांवसाक सांगता आमचो ट्रेजरर की तेणी सगळो कार्यक्रम हो वाचून दाखयचो। जेन्ना सप्ताक सुरू जाता आमी बरोबर 12 थंय श्रीफळ दवरता। त्या टायमाचेर आमी 11 जे लोकांक भाविक आसतले तेजेर मातशे गर्दी करचे न्हू। 11 ते 2 जायसर ते भाविकांक जे दर्शन आसतले ते मातशे बंद आसतले आणि तशेंच हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यां कडेन मागता आमचे जे वेल विशर आसा ते मागीर आमदार आसूं मंत्री आसूं तांकां सगळ्यां कडेन विनंती आसा तेंच्यांनी मातशे वेळ काडून मागीर 2 नंतर आमची देवपुजा सगळें कार्य जाल्या नंतर तेंनी येवचे अशें हांव तुमच्या मार्फत तेंच्या कडेन आव्हान करता जेणे करून थंय गर्दी चड जावची ना। जशें शिरगांव जाता तशें स्टॅम्प पॅड जावचें ना हे आमी लक्षांत दवरून आणि आमी थंय विविध कमिटी काडलेले आसा। आमचे कमिटी मेंबर्स थंय आमी टायमींग तांकां दिल्लो त्या टायमाचेर आमचे कमिटी मेंबर आसतले आमचे 200 मेंबर आपूण थंय सगळे गर्दी करचे ना। आमी ताका जो टायमींग दिला त्या टायमाचेरूच ते रावतले आणि सगळो कार्यक्रम जातलो। दुसरे म्हणजे समाप्ती वेळार तुम्ही समाप्तीच्या वेळाचेर सुद्दां आमी जे गोपाळ कालो जाता त्या गोपाळ काल्याक आमी फक्त 50 ते 70 लोकांकूच भितर एंट्री करतले। सगळ्यांक आमी भितर घेवपाचे आमचे विचार आसा की सगळ्यांक आमी एंट्री दिवचे ना भितर जेणे करून चड भितर गर्दी जावन चड कितें बोवाळ जावचो न्हू अशें आमचे कडेन आमी तशें सेंट्रल कमिटी आणि आमी तशें केल्लें आसा डिसिजन घेतलेलें आसा। ते बोवाळ जावंक जायना म्हणून आमी तेंच्यांनी मातशें ते बंधन आसा ते बाळचे 50 ते 70 लोकूच तेंचे भितर येवन आपलो गोपाळ कालो कितें आसा तो त्यांनी दिंडी घालून समाप्ती करची। पाराच्या वेळार जेन्ना देवळान भजन चालू आसतना तेन्ना पार जेन्ना येता तेन्ना कितके लोकांक अशें धाडटले बॅच सिस्टम केला कितें कित्याक की एकदम सगळे लोक भितर येवपाक सोदतात प्रत्येक पाराचे केला आमी की जे पाराचे हा प्रत्येकाक आमी 70 लोकांकूच भितर घेवपाची अरेंजमेंट केल्या आणि तांकां 70 बॅचीस दिल्या आमी आणि त्या प्रमाणे ते हँडल करतले। आमी तेंचे पार कमिटी जी आसली तांकां आमी स्पेशली मिटींग घेतल्या आणि प्रत्येकाक सांगलें की तुमकां 70 पासीस दितले आणि त्याच्या 70 लोकांकूच आमी भितर घेतले कारण ह्या वर्सा आमकां तितली गडबड करपाची ना कारण लोकांची गर्दी आसता लोकांक खूब वेळ भायर उबे रावचें पडटा त्या खातीर 70 लोकांक तांकां टायमिंगूय दिला 5 ते 7 मिनटां भितरूच तेंच्यांनी आपली दिंडी घालची आणि काबार करची। दामोदर भजनी सप्ताह उत्सव समिती बाजारकार हो आमी 18 तारखेच्यान साजरो करता। 18 तारखेक सप्तकाक सुरवात जातली आणि 19 तारखेक दनपारां 12 तेजी समाप्ती जातली। आमचे काही कार्यक्रम आसा मंगळारच्यान 18 तारखेक सुरवात ते 19 तारीख पर्यंत। सगळ्यात पयलीं आमचो मुरगांव पत्तनास पैलवाले कामगार संघ आमचे पार आसता तितूलो पयलो पार आसा तितून आमचो गायक म्हणून आमी श्री विशाल दादा रसाळ आणि सोनल विशाल रसाळ दिदी यांचो भजनाचो कार्यक्रम जातलो। तसोच हांगासर दामोदर भजनी सप्ताह बाजारकार म्हणून आमचो एक खास पार आसता त्या पारा बरोबर दिंडी आसता आमची आणि त्या पारार आमकां बाजारकार समितीक
सो सावनी शेंडे पुणे यांची संगीत मैफिल आमकां नटराज शेटरा कडेन आयकपाक मेळटली. ही जो बाजारकाराची सो सावनी शेंडे पुण्यासून येता हो आमकां कार्यक्रम सगळे पुरस्कृत केल्लो आसा. गोंय राज्याचे ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्रीज मंत्री आमचे सर्व मागो गुदिनो यांनी स्पॉन्सर केल्लो आसा. हांव बाजारकार तर ताचे धन्यवाद म्हणटा. तशेंच अनेक कार्यक्रम हांगा जे जाता ते आमकां आमचो आमदार संकल्प आमोणकर माटो आमचो फुडल्यान माटो घालता तो आमकां दाजी साळकर, तशेंच आदले एक्स मिनिस्टर मिलिंद नायक हांणी आमकां हातभार लायलो. तशेंच हांगातले उद्योजक जे आसा तेंच्यांनी आमकां सप्तकाक भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा. तसोच दुसरो जो पार जातलो हो नाभिक समाज, तेजो गायक आसा सुभाष परवार आनी भाग्यश्री आटले जोशी. तिसरो जो पार आसा श्रीराम विश्वकर्मा समाज, विदेश माडकर आणि विजय पांगणी, अवी परवार आणि कपिल गावस यांचे भजनाचो कार्यक्रम जातलो. तसंच देवयज्ञ ब्राह्मण समाज एक पार आसा ते कुमारी तेजस्विनी वेर्णेकर वारणासी हेचो एक भजनाचो कार्यक्रम जातलो. तशेंच गाडेकर समिती कडल्यान सम्राज्ञी शेलार अय्यर आणि अक्षय नायक यांचोय सुंदर असो कार्यक्रम जातलो. आणि आमचो बाजारकारचो एकूण पारवाल्यांचो नटराज थिएटर, मागीर टॅक्सी स्टँड, पुलीस क्वार्टर्स असे आणि आमच्या म्युन्सिपालिटीच्या फाटल्यानूय कार्यक्रम जातलो. हांव सगळ्या भाविकांक अख्ख्या गोंयभरांतल्यान विनंती करता ह्या सप्तकाक आवर्जून सगळ्यांनी उपस्थित रावचे आणि ह्या सगळ्या कार्यक्रमाची आस्वाद घेवचो आणि हो कार्यक्रम बरे भशेन सगळ्यांनी घेवचे. धन्यवाद. नागपंचमी दामबाबाक नमन करून सगळे पत्रकार बंधू आणि भगिनी त्यांचे स्वागत करता. आयज आम्ही पत्रकार परिषद घेता. 127वो श्री दामोदर भजनी सप्ताह उत्सव आम्ही मनयता. त्याची फाल्यांसून आमचो सांजचो कार्यक्रम चालू जातलो. त्याच्या उपरांत श्रीफळ जे आसा ते 18 तारखेक 12 सुमार आमी दवरतले. त्याच्या उपरांत श्री दामोदर सप्ताहाची उत्सव आमचो सुरू जातलो. उत्सवाच्या निमतान सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. तशेंच आमचे शिखर समितीचे अध्यक्ष त्यांचे स्वागत करता. आमचे उत्सव समितीचे अध्यक्ष भरत कुलगांवकर यांचे स्वागत करता. तशेंच आमचे खजिनदार प्रकाश गांवस यांचे हांव स्वागत करता. तशेंच आमचे उपाध्यक्ष प्रशांत लोटलीकर यांचे हांव स्वागत करता. आणि आमचे उत्सव समितीचे अध्यक्ष यांचे कडेन मागता त्यांच्यानी फुडलो जो आमच्या सप्तकाची रूपरेषा ती कशा तरेन जातली तेजेर उलोवप करचें. उत्सव समितीचे अध्यक्ष सेक्रेटरी ट्रेजरान सांगितल्या प्रमाणे सगळ्या प्रोग्रामाची तुमकां तांणी कल्पना दिल्या आणि सोफार सगळी व्यवस्था जी आसा ती हाजे प्रमाणे प्लॅनिंग प्रमाणे चालल्या. फाल्यां पर्यंत सगळें कंप्लीट जातलें. बँड ऑर्गनायज सगळं जालां. एवरीथींग हॅज बीन ऑर्गनायज, सो देर इज नो इशू. आमकां मेन सेक्युरिटी आनी हेजे पुलीस आनी कलेक्टरा बरोबर मिटींग जाली. साउथ गोवा कलेक्टर तांची मिटींग जाली. लास्ट इयर पळय तांणी कितें सेक्युरिटीचे प्रोटोकॉल्स दिल्ले, द सेम प्रोटोकॉल वी आर फॉलोईंग दिस इयर ऑल्सो. दॅट यू पीपल आर ऑल्सो अवेर त्या दिसा तुमी आशिल्ले तेन्ना. सो त्या बेसिसार सगळ्यांत चलता. सो आतां ओन्ली देवा कडेन मागता की पावस पडचो न्हय, तर लोकांक तितलें दर्शन करूंक मेळचें म्हणून. आणि आमच्या तर्फे काय आम्ही गेल्या वर्साची पद्धत केली की बिकॉज ऑफ द सेक्युरिटी रिझन्स अँड अनसर्टनिटीज की इन्शुरन्स करपाचो म्हणून. तो ह्या वर्सान जातलो. अजून आमी फायनल हें करून फाल्यां पर्यंत सगळें फायनल जातलें तें. कित्याक 2 दीस सुटी आयिल्ल्यान तांकां प्रोपोजलां दिवपाक लेट जाला. सो इट शूड बट इट विल बी इन प्लेस. दॅट इज अल्टिमेट.